म्हापशात तार न्हंयेंतलो गाळ उस्तुपाचें काम सुरू केलां. फाटल्या साबार वर्सां सावन न्हंयेंतलो गाळ उस्पूंक नाशिल्लो. ह्या खातीर न्हंयेन रानटी वेली सगळी कडेन पातळिल्ल्यो. हाचो परिणाम नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्या राखणकारांचेर जातालो. ताका जाळे घालपाक मेळनाशिल्ले. कितलेशेच फावट म्हापशा नगरपालिकेक सांगून लेगीत ह्या कामा कडेन पालिकेन दुर्लक्ष केल्लें. मात आतां निमाणे मयड्या पंचायतीन पंचायत वाठारांत येवपी न्हंयच्या भागांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्या. ह्या कामाक म्हापशा नगरपालिकेन लेगीत सुरू करचे अशी मागणी मयड्या पंचायतीन केल्या. कचरो येवन शिरता आनी जाळ बी पिसता. ते नुस्तेकारांक म्हटल्यार खबर आसतलें सगळ्याक कित्याक कोण काटाय मारतात. कित्याक थोडे जाण हेजेरूच आहात न्हू, जाळ बी घालता तेजेरूच आहात. सगळ्यांक कितें त्रास आहा तो खबर आसतलो. नुस्तें शिरतात जाल्यार लोकांची जाळ पिड्ड्यार जाता, काटाय पिड्ड्यार जाता. म्हणून आमी वाजीक सांगलेलें मातशें पळय आमकां मातशें त्रास जाता म्हणून. तेणें इमिजिएटली आमकां सांगलें क्लियर करपाक आनी आमी क्लियर केलें. आतां हांगा परतून काडलेलें आमी म्हणल्यार परतून तारीख वचून ते स्टार्ट जाता. थंयसून हे आतां काडटात आमी परतून स्टार्ट केलें. लोकांक खबर आसतलें हांगासरलो कचरो सुद्दां भरून येयल्लो आनी फाटीं बांदार उडयल्लो 1.5 किलोमिटर सुमार आमी कचरो उडयल्लो. असोच सेम असोच काडलेलो. हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता, तसोच बस्तोरे पंचायतीक आमी ताका रिक्वेस्ट धाडटलो की पळय आमी आयज हे क्लीन करता अप टील द ब्रीज, अप टील बस्तोरा ब्रीज काम चालू आहा म्हणून थिंगा सगळे ब्लॉक जाल्ले आहा. वन्स ते पायप्स काडली म्हणटच ती सायडीन पळय फूल आहा ते म्हाका दिसता बस्तोडे पडटा वो म्हापसा पडटा. ते फूल पोत्ते हे सायडीन पोत्तो रिवर आमचो बसतलो. सो कांय इतलें करून आमी कांयच फायदो जावचो ना. सो ताका लागून हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीकूय रिक्वेस्ट करता, बस्तोरा पंचायतीकूय की इमिजिएटली तांकां सेम वे तांच्यानी ती सायड क्लियर करची बिफोर ओपनिंग द ब्रीज.